गांवांक जाय तेच प्रपोजल येतले। आमकां हांगासर STP प्लांट जाल्लो जाय, कारण हो गव्हर्मेंटाचो प्रोजेक्ट गव्हर्मेंटाच्या जागेर येता आनी आमच्या लोकांक जाय। हे कोण रे, हे तुमी हांगा धंदो करपाक येयल्या, बरे भशेन धंदो करा। आमच्या गांवकारा कडेन दादागिरी करपाचें चिंतनाका। आमी जो पर्यंत शांत आसा तो पर्यंत शांत आसा। तुजी जेट्टी सुद्दां बंद करपाक आमी ओगी रावचे ना। लोकांक जर तुमी त्रास करता, आयज हेंची मांडवी सोसायटी म्हणजे दादागिरी जाल्ली आसा, तांकां विचार आयज हे मांडवी सोसायटीन आमचो गांवकार कोण आसा, हे गांवकारांक आमचे त्रास करता, गांवकारांक धंदो करपाक येदिना। हांगासर ह्या कमिटीन एकटो सुद्दां गांवकार आसा सांगचो म्हाका। आनी तुमी आयज आमचो गांवचो प्रोजेक्ट आयज बंद करपाक येयला। आमी गांवचो प्रोजेक्ट हो STP प्लांट आसा पळय हो कसोच हे करपाक बंद जावपाक दिवचे ना। आमी हो प्लांट हाडटले म्हणजे हाडटले, कितेंय जावं। आमी सगळे रस्त्यार, तुमी एज्युकेशन करतले मरे करा एज्युकेशन। आमी गांवकार ह्या सरकाराच्या वांगडा आसा। हो एक बऱ्यांतलो बरो प्रोजेक्ट आसा जो आमच्या आमदारान हांगा हाडलेलो आसा आनी आमी सगळे गांवचे लोक ह्या प्रोजेक्टाक सपोर्ट करतले आमकां हो प्रोजेक्ट जाय। तुमी जे हांगा सोयरे जे हांगा धंदे करपाक येयला पळय, बऱ्या भशेन धंदे करा। आमच्या माथ्यार बसपाचें चिंतनाका। इवन हे सोसायटीची मेंबरशीप आहा पळय, तेंच्यांनी रिजोल्युशन घेतला की गांवच्या लोकांक कोणाक मेंबर करूया। अरे तुमी कोण रे, आमच्या गांवांनी येवन तुमी धंदे करतले, आमच्या गांवांनी येवन तुमी धंदे करतले आनी आमच्या लोकां कडेन दादागिरी करतले। आमी हेज्या फुडें तुमी जर आमच्या ह्या प्रोजेक्टाक जर अपोज करीत, आमी सगळे गांवचे लोक जेट्टी बंद करतले। इतलें तुमकां सांगता हांव। आमच्या गांवच्या लोकां कडेन दादागिरी करनाका। हो आमी प्रोजेक्ट हाडटले म्हणजे हाडटले, तुमी जाता ते करा। गुड मॉर्निंग सगळ्या प्रेसाक येवकार दिता। ह्या प्रेस कॉन्फरन्साक हांगा उपस्थित ह्या वाठाराचे पंच मेंबर नारायण नाईक पापा, तशेंच मालीमची आमची फेनोफ्रांची पंच मेंबर माल्टिडा मार्टीन, तशेंच मॅडम तशेंच मॅडम पंच मेंबर विश्रांती देसाय, तसोच आमचो घनश्याम नायक रवी आनी सगळे उपस्थित सगळे हांगचे हे गांवकार ग्रामस्थ हे जे काल आत्ता पापान सांगले की कोण धोंड म्हणून जो कमिटी मेंबर आसा तेणें सांगले की हांगर आपूण सिवरेज ट्रिटमेंट प्लांट येवंक दिवचो ना। तेच्या बापायचो फाद आसा हांगर, तो कोण सांगपी रे आमचो, तो पणजेच्यान येवन हांगर धंदो करता। आमकां जाल्यार आमी फाल्यां तो धंदो बंद करतले। कळ्ळें तुका न्हू, पयलीं शाणपण आमकां सांगपाची गरज ना। कितें आसा इश्यू ते पयलीं उलोवंक जाय आसलेलें, आमच्या मिनिस्टरा कडेन उलोवपाक जाय आसलेलें, तेच्या नंतर ताणें प्रेस घेवपाची गरज आसलेली। कळ्ळें, हो धंदो करता पळय न्हू, आमी सगळे गांवकार शांत आसा। आनी पापान सांगल्या प्रमाणे हांगर हो जो पळय धंदो करता थंय आमचे जे पोरवरचे आसा, जे बेदकार आसा, तांकां कशेंच ते अलाउड करिना। म्हणजे तांकां एकूच सांगूंक सोदता ही तुमची दादागिरी ह्यान फुडें आमी चलोवंक दिवचे ना। आनी जो ट्रिटमेंट प्लांट हांगर आसा STP, तो ट्रिटमेंट प्लांट आमी हांगर करून दाखयतले, करतलेच हांगर। आनी तुमचे कडेन कितें जाता पळय न्हू तें तुमी करा। आमकां चड जाल्यार हे न्हू हांगचे सोयरे आसा, आमकां नाका। आमी जर डिसायड केलें आमकां हांगा जेटी नाका, अरे म्हाका सांग, येदे व्हडले ट्रक हांगर पार्किंग करून करता, जेन्ना तेंचे नुस्तें घेवन वयता तेन्ना सगळे कडेन गळात ते उदीक हे वयता, तेजेर तेंचे स्टँड कितें आसा तें आमी भोगपाचें, आमच्या लोकांनी भोगपाचें। हां, तेजेर ते कित्याक उलयना, तेजेरूय उलया मरे। धंदो करता न्हू बरे भशेन करा। आमचे कडेन लोकां कडेन हांगर खेळो नाका। कितें आमी हो STP प्लांट जो पळय आसा तो आमी करून दाखयतले। तुमचे कडेन कितें जाता पळय तें तुमी करा। आनी आमी सगळे जाण, सगळे डेलिगेशन जे आमचे बेदकार आसा ते सगळे आमी रोहन सरा कडेन वचोन जी आयज कंडेम करता ह्या मांडवी फिशरीजाक, तेच्या खातीर आयज हो प्रेस कॉन्फरन्स घेतलेलो आसा। आनी जे आयज प्रेस कॉन्फरन्साक आमी जे प्रेस मिडियाक जे ब्रिफींग केला ते आमी माननीय आमचो जो मिनिस्टर आसा तेका आमी हो प्रपोजल परत घालतले आनी तेच्या कानार घालतले की आमकां ह्यान फुडें असली ही जी नाटकां करता जेटी आसा ती आमकां हांगच्यान काडा म्हणून। आनी आमचो जो गांव आसा तो शांतीचो आसा गांव। आनी हे जे पळय धंदे करता ते फुडें खंय तरी वचून करचे, आमकां ते जेटीची गरज ना। ते ऑपोज कित्याक करता, कारण कितें म्हणटा पळय हांव कितें म्हणटा, जेन्ना जे वॉर्ड नंबर 5 आसूं 6 आसूं 4 आसूं, आमी एक प्रपोजल आमी माननीय आमदाराच्या फुडें मिनिस्टरा कडेन मागणलो की जी STP प्लांट आसा तो आमकां हांगर इंडक्ट करून दिवचो।
कित्याक आतां तुका खबर आसा हो गांव आसा पळय तो लो लँडर आसा आनी जी बांयो बीन आसता न्हू त्यो आतां कित्याक तितून हें जाता डिस्चार्ज जाता उदीक जे सिवरेजीचे तेज्या खातीर त्यो बांयो बियो सगळ्यो पिड्ड्यार जाता आनी तेज्या खातीर आमी रिक्वेस्ट केलो तेज्या प्रमाणे हो हांगर प्लांट म्हाका दिसता आमकां 1 MLD 1 MLD प्लांट फॉर अराउंड 400 to 500 हय houses. 400 to 500 हावजीस तो आमकां प्लांट म्हाका दिसता हें जाला एप्रूव्ड जाला दिसता म्हाका अपोज करपाचें रिजन कितें जाणा हेंची म्हण हांगासर जाल्यार दादागिरी ह्या सोसायटीची जाल्यार हांगासर दादागिरी एक सांगता प्रेस मिडियमाच्या थ्रू ही प्रॉपर्टी हेंची न्हू ही प्रॉपर्टी गव्हर्मेंटाची हेंच्यांनी लिजाक घेतल्या हे हांगासर भाड्याक आसा आनी आमच्या माथ्यार वचपाची ट्राय करताय हांगा हाडपाक दिवचे ना म्हणजे कितें गव्हर्मेंटाची प्रॉपर्टी गव्हर्मेंटाचो प्रपोजल आनी पंचायतीन प्रपोज केला प्रोजेक्ट गव्हर्मेंटाचो लोकल बॉडी आमी मरे हे कोण सांगपी रे आमकां हेंची मरे दादागिरी सगळ्या हांगासर ती दादागिरी आमी खोपोवन घेवचे ना ह्यान फुडें खोपोवन घेवचे ना ऑलरेडी आमी पळय एज पर पंचायत राज एक्ट आमकां एक हॉकर झोन हांगा डिसायड करचा पडटा आमचो नेक्स्ट स्टेप आसतलो आमी हांगासर हॉकर झोन मागतले हेचेडे गव्हर्मेंटा कडेन की हॉकर झोन म्हणजे जे पयलीं हांगा गाडे बिडे आसले पळय तेंच्या खातीर एक हॉकर झोन दवरपाचो आसता सो तो हॉकर झोनूय आमी हांगासर तो प्रपोज करतले आनी सेम टायम आमचे जे नुस्त्याकार आसा ते आयज अशे रस्त्याचेर बसता पळय तेंच्या खातीरूय आमी हांगासर एक बरो व्हडलोसो एक बरोसो फिश मार्केटूय प्रपोज करपाचें आसा ट्रेडिशनल फिशरमॅन जे पळय आसा आमचे पयलीं पासून आसा न्हू तेंच्या खातीरूय आमी आमी हांगासर बरें म्हणजे बरी एक सुविधा दिवन एक फिश मार्केट प्रपोज करपाचें आसा इन केस समज प्लान समज बंद उडयलो दुसरे दिसाक आमी स्टे हाडटाय जेटी बंद करता गेट बंद करता तुम्ही डायलॉगाक रेडी आहा मेळून उलोवपाक रेडी आहा टेबलार बसून डायलॉगाक रेडी आहा ना पयलीं आमी डिसायड केला की आमचो जो माननीय आमदार आसा पर्वरी कॉन्स्टिट्युन्सीचो तेजे कडेन आमचे सगळे जे ग्रामस्थ वचून तेजे कडेन पयलीं उलयतले तेज्या नंतर जे तो आमकां सांगता बाबा फुडें कशें कितें वचपाचें तेज्या प्रमाणे आमी फुडें वयतले ना तेच सांगता तुका आनी कितें समज इन केस जर बंद करता दुसरे दिसाक जेटी बंद करया ओके फुल सपोर्ट ऑफ ग्रामस्थ ही घाण कोणाक अरे हेंचो बापायचो जागो बंद करतले बापायचो फात आहा आमकां जाय